नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. गोंयांत 10वी मेरेन अर्धावयर भुरग्यांची आधार कार्डाच ना. पहिली ते 10वी 16,000 भुरगीं 10,000 वयर भुरग्यांची कार्डाच केल्ली ना. आता स्कुलांनी कॉम्प्युटर टीचर दितले आधार कार्डां. विजय म्हणटा एनआरआयच्यो जमनी राखूंक सरकार हाडटा कायदो. गोवा फॉरवर्डाचो तिसवाडीक पोटेन्शियल फोर्स. बाबुशाच्या सांताक्रूज आमदाराच्या पोन्ने ऑफिस नव्या बॅनरान उक्तें. प्रदेश काँग्रेसीक जाय युवा आक्रमक अभ्यासू सगळ्यांक बरोबर व्हरपी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश आनी यतीश रेसी दोगूय शांतारामाक घेवन दिल्ली. जाण्टेल्यांचे लॉबिंग. ओखी वादळाचे वारे दक्षिण गोंयाकूय बादले. माजोड्डा उदकाची पातळी वाडून शेक व्हांवले. काणकोणा उदक वाडले. दोगांक केली साल्वार. मुरगांव बंदराक शिटकावणी. ओल्ड गोवा बंगल्याचे कंपाऊंड 3 म्हयन्या भितर स्वताच्या खर्चान मोडटा म्हणून मंत्री मडकयकाराच्या आर्किओलॉजी सर्वेक 7 वर्सां फाटीं लेखी उतर. मात एक्शन अजून ना. सरकार दाखयता दुधाच्या धंद्याच्यो स्किमी. मात मालपण सत्तरी धनगर वाड्यार उदक नासून गोरवांची दावी सोडपाची पाळी. लोक म्हणटा मनशाक उदक ना, गोरवांक खंयचे. आनी एफसी गोवाचो फेरान कोरोमिनास आयएसएलाच्या दर्जाचेर पुराय समाधानी. नेमान मन लावन प्रॅक्टीस ताचे येसाचे सिक्रेट. प्रुडंटाचेर कोरोमिनास एक्सक्लुझिव्ह. गोंयांत 10वी मेरेनच्या अर्धावय भुरग्यांची आधार कार्डाच ना. पहिली ते 10वी 16,000 भुरगीं, तातल्या 10,000 मायज भुरग्यांची कार्डां केल्ली ना. सगळ्यात फाटीं धारबांदोडा थंय 38% भुरग्यांची आधार कार्डां जाल्ली ना. काणकोणा फक्त 21 भुरग्यांची आधार कार्डां उरल्यात. आधार कार्डां करूंक सरकारी स्कुलांतल्या कॉम्प्युटर टिचरींक सरकारान ट्रेनिंग दिल्या. सरकारा कडच्यान यंत्रणा येतली म्हणून टीचर रावल्यात. स्पेशल रिपोर्ट. सद्याक कसल्याय खाजगी वा सरकारी कामाक आधार कार्ड म्हत्वाचे. जल्माक आयिल्ल्या भुरग्याचे आधार कार्ड करपाकूच जाय. शाळा भुरग्यांनी आधार कार्ड केला काय ना ते पळयता. मात आधार कार्डाचो इतलो मोठो प्रचार चालू आसूनय गोंयच्या स्कुलांनी 10,000 मायज भुरग्यांची आधार कार्डाच ना. गोंयांत पहिली ते 10वी 1,794 मुळाव्यो शाळा. पहिली ते 10वी वट्ट 1,60,305 विद्यार्थी आसात. 1,49,464 विद्यार्थ्यांनी आधार कार्डां केल्यात. गोंयच्या 10,841 विद्यार्थ्यांक अजूनय आधार कार्डां ना. आधार कार्डां करूंक धारबांदोडा सापूच फाटीं. 37% निराधार. आधार नाशिल्ली सगळ्यात कमी 21 भुरगीं काणकोणा. तालुक्या प्रमाण पळयल्यार तिसवाडीत 23,619 भुरगे आसात. तातल्या 2,331 भुरग्यांक आधार कार्डां ना. मुरगांवा 22,893तल्या 1,472 जाणांक आधार कार्डां ना. धारबांदोड्यात 3,665तल्या 1,379 भुरग्यांक आधार कार्डां ना. दिवचलच्या 14,578 भुरग्यांपैकी 1,044 भुरग्यांक आधार कार्डां ना. बार्देजात 25,635 भुरग्यांपैकी 959 विद्यार्थ्यांक आधार कार्डां ना. केप्यां 9,309 भुरग्यांपैकी 810 विद्यार्थ्यांक आधार कार्डां ना. फोंड्यां 11,830 पैकी 530 जाणांक आधार कार्डां ना. सत्तरीत 8,710 पैकी 430 विद्यार्थी आधार कार्ड नाशिल्ले. पेडण्यात 357 जाणांक आधार कार्डां ना. सांग्यार 214 जाणांक जाल्यार काणकोणा 21 विद्यार्थी आधार कार्डा शिवाय आसात. भुरगे जल्माक आयले की एकदां, मागीर 5 वर्सां पुराय जाले की बायोमेट्रीक पद्दतीन रिएनरोलमेंट करचें पडटा. त्या उपरांत त्या भुरग्यांक 15 वर्सां जाली काय परत बायोमेट्रीक अपडेट करप आसता. शिक्षण खात्यान भुरग्यां खातीर पुराय तयारी केल्या आनी प्लानिंग आनी स्टॅटिस्टीक खात्याची मशिनरी वाट पळयता. सरकारी स्कुलांतले कंप्युटर शिक्षक करतले विद्यार्थ्यांचो आधार एनरोलमेंट. शिक्षण खात्यान सरकारी स्कुलांनी आधार सेंटरां उगडपाची तयारी केल्या. संबंधीत खात्या कडल्यान 77 सरकारी स्कुलांचे कंप्युटर टिचरींग ट्रेनिंग. प्लानिंग स्टॅटिस्टिक्स खात्यान यंत्रणा दिल्या उपरांत आधार एनरोलमेंट जातले. आधार कार्ड करूंक ना त्या भुरग्यांची स्कुलांनी आधार कार्डां करतले.
गोंयभरचे सरकारी खासगी स्कुलांच्या भुरग्यांक ही सवलत मेळटली. भुरग्यांनी आधार कार्ड केल्ले असल्यार ते अपडेटूय करूंक मेळटले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. गोवा फॉरवर्डाचो तिसवाडीत पोटेन्शियल फोर्स आसतलो म्हणून विजय सरदेसाय उलयला. गोवा फॉरवर्डाच्या बाबूश मोन्सेरातान सांताक्रूज आपले पोन्ने आमदाराचे ऑफिस नव्या बॅनरान उघडलें. सरकार येता विधानसभा अधिवेशनात एनआरआयच्यो जमनी राखूंक म्हणून खंय कायदो हाडपाचो आसा. सुत्रां सांगता ते प्रमाण मोपा पिडयेचो खंय मुख्यमंत्री पर्रीकारूच अध्यक्ष. हें जें ऑफिस आमी आज हांगा उगडटात, हें ऑफिस उगडून तिसवाडी तालुक्यांत गोवा फॉरवर्ड फुडें आपलें प्रेझेन्स दाखयता आनी आमकां खात्री आहा की तिसवाडी तालुक्यांत आमी एक फॉर्मिडेबल फोर्स फुडल्या इलेक्शनाक आसतलो. की आमी असो पक्ष जो चड ट्राय करून कांयच मेळना तसल्यांतलो न्ही, थोडेच ट्राय करून सगळ्याच मेळपी. आमची स्ट्रायक रेट तशी पळोवपाक गेल्यार बरी आहा. 4 मतदारसंघान उबे रावन आमी 3 मतदारसंघ जिखिल्ले आहा हाजे पयलीं. म्हणटकर आमकां खात्री आहा की तिसवाडी तालुक्यांत गोवा फॉरवर्ड फुडले इलेक्शनाक एक सारको एक स्ट्रॉंग फोर्स म्हणून भायर येतलो. I am come here for a simple reason. I got, in fact, Tony the ticket last time to basically to take my place, and I had promised this in this very office to the people of Santa Cruz at that time that I will be here with them no matter what during that thick and thin. So I want to assure the people of Santa Cruz that I have not left them high and dry, that I am here. लॉ बेसिकली जो तो मनीस आहा ताजी पावर ऑफ एटर्नी घेवन जो सायन मारता हांगा आनी सेल डीड रेजिस्टर्ड जाता सब रेजिस्टर्ड, थंय तातूंत थोडे एक आमी वील ब्रिंग सम स्पेसिफीक रिक्वायरमेंट्स देर. मे बी दॅट पर्सन वील हॅव टू बी प्रेझेंट हियर टू सायन एनआरआय. नाजाल्यार तो ताका कळनासतना ताजें बाट विकिल्लें वता. हें जावंक जायना म्हणून हें लेजिस्लेशन आमी हाडूंक सोदता. बाबूच्याच्या फाटल्यान चिंबल पंचायत मंडळ गोवा फॉरवर्डात गेलें. मोपा एअरपोर्ट जालो जाल्यार दक्षिण गोंयच्या लोकांक ताचे कनेक्टिव्हिटीचो प्रॉब्लेम जातलो म्हूण आपलो पयलीं विरोध आशिल्लो. मात आतां सरकारान खंय हायवेची कामां हातीन घेतिल्ल्यान कनेक्टिव्हिटीचो प्रॉब्लेम जावचो ना म्हूण विजय उलयलो. आतां मोपाक विजयाचें समर्थन. Changing a person's mindset is important. Disconnecting North and South Goa. People from South Goa would take very long to reach there. So we had demanded better road connectivity from south to Mopa, which is now in the process of happening. There is a breeze that is coming up. So these issues have been addressed by the government. Every road in Goa is being widened, which is actually leading to this. Future, the government even has plans to have something like a MRT, which is dedicated transport to Mopa and from Mopa. So when all these issues come, issues are being planned, when they have already broken ground in Mopa, when a tender has been passed, how can you expect me to now say stop Mopa? Don't you think a lot of water has flown from the Mandavi, under the Mandavi? Is it not too late now to say scrap the project? Can anybody actually rationally visualize the government scrapping the project at this stage? I am not denying I have not supported. I have been giving speeches that we don't want Mopa because it's not going to connect from north to south. But now they are doing the connection. आता खंयच्या तोंडान सांगू हांव तें की उरता कितें तुजे कडेन? If they are obliging those, then where is the issue? इतले मजगतीं मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण मुख्यमंत्री पर्रीकारूच खंय मोपा पिडयेचो चेअरमॅन आसतलो. हे पिडये वेल्यान सध्या पेडण्यातल्या राजकीय विरोधक आनी एक्टिव्हिस्टांनी बोवाळ सुरू केला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. सरकारा आड मुद्देसूद झगडपी एक्सपोज करपी युवा आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी फुडाराक गोंयचे काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष करचो म्हूण काँग्रेसवाले मागतात. सध्या गिरीश चोडणकार आनी आदोगाद यतीश नायकाचें नांव फुडें. सुत्रां सांगता ते प्रमाण काँग्रेस गटाध्यक्षाक युवा आक्रमक आनी मुद्देसूद उलोवपी फुडारीच जाय. एके वटेन जाण्टेल्यांचें लॉबिंग चालू आसतना सध्या यतीश आनी गिरीश दोगूय शांतारामा बरोबर दिल्ली गेल्यात. प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्षपद कोणाक मेळटा ताचेर काँग्रेसीचो फुडार. सध्या 2 नांवां प्रदेशाध्यक्षाच्या रेसींत मुखार आसात.
पणजे पर्रीकारा आड उबो राविल्लो ज्येष्ठ आनी अणभवी फुडारी गिरीश चोडणकार आनी दुसरो डायनॅमीक आनी तरणाटो काँग्रेसीचो मिडिया फेस आदवोगाद यतीश नायक. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण प्रदेशाध्यक्ष म्हूण काँग्रेसीच्या चडशा फुडाऱ्यांक प्रदेशाध्यक्ष जाय तो तरणाटो आनी मुद्देसूद उलोवपी आक्रमकतेन विशय काडून सगळ्यांक फुडें घेवन वचपी. विधानसभा वेंचणुके मेरेन लुईझिनान काँग्रेस कशी बशी सांबाळ्ळी. उपरांत बीजेपी परस चड आमदार जिखूनय सरकार करूंक जमलें ना म्हूण ताका प्रदेशाध्यक्षपद सोडचें पडलें. हंगामी प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नायकाचो टर्म शांतपणान चल्ला. आतां काँग्रेसवाल्यांक आक्रमक युवा फुडारी जाय. मात गिरीश आनी यतीशा बरोबर प्रदेशाध्यक्ष पदाक लॉबिंग करूंक रवी आनी सार्दिनूय दिल्ली पावल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. तामिळनाडू केरळातले ओखी चक्रीवादळाचे वारें चड करून दक्षिण गोंयाक भादलें. माजोड्डा शेनवारा राती सावन उदकाची पातळी वाडून आयतारा फांतोडेर शेक व्हांवन गेलें. उदक भरती रेशा सोडून 200 मीटर भायर पावलें. हवामान खातें म्हणटा हें वादळ गोंयांक बादचें ना. मात परिस्थिती पळयल्यार दर्यावेलें हवामान हाल्लां, वारें मारता, नुस्तेकारांकूय शिटकावणी दिल्या. वादळ गुजराता वटेन सरकता. मुरगांव बंदराकूय शिटकावणी आसा. वेदर चड रात जायन सगळी वसाड जाली आनी सगळें बंद केलां. उदक वयर येता न्हू हय उदक वयर मारलो. आयज चड येना काय का आयज चड सुबेज जालें. गेलो आई ना बोटकार सगळे भायर येयले आनी वॉटर स्पोर्टा बोट आहाय ते सगळे वयर काडले. शेकां उबारूंक परमिशनां दितना सरकारान खंय उदकाचे पातळेचो अभ्यास करूंक जाय. भरपूर जालें राती आमचो जाल म्हणटा कांय पडना. कितल्यां रे 12:30 णव कॉमर्स जाल्ले 12:30 सामने डिस्ट्रक्शन करून उदक पयलीं सद्या ट्युरिजम तर चोवपा जाय न्हू बाबा. उदक स्टार्टी करूं जाय, बीच स्टार्टी करूं जाय बाबा. खूंय स्पॉट दिवपा जाय आनी कितें आतां हें बांदूंक आतां आनी पयशे जाय. लॉस जाता आमकां. ही ब्रीज बांदूंक 1.5 लाख लागलो. ही ब्रीज कित्याक ती मोदी हें जाल्लें आतां 20 बेड गेले आनी त्या मेळटा किंवा करूं आनी पयशे. माजोड्ड्या स्विमींग सर्त जावपाची आसली, ती रद्द जाली. कोलवा वॉटर स्पोर्ट्सवाल्यांक खंय राती कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान वॉटर स्पोर्ट्स बंद दवरात म्हणून मेसेज केल्ली. आमी वॉटर स्पोर्ट्स बंद दवरप आनी आमी सकाळ म्हणून 5 जाण आमगे बोटी बी आहा ते अरेंज केले. रात 9:30 10 11 o'clock हे उदीक वयर मारून सगळे बोटी आमगे वयर काडले ते म्हणल्यार टच जाले आनी सारकें केलें अरेंज केलें. आनी आतां सकाळ मागीर पोतून 5 मागीर हांगे इव्हेंट आसलेलो स्विमींग कॉम्पिटिशन इव्हेंट आसलेलो. मागीर ताका सांगलें बंद करून ताका अलर्ट आसा. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा मेसेज येयलेली म्हणजे वॉटर स्पोर्ट्स बंद करा. आतां वयर सारकें वयर सरतलें. एक्चुली आयज चड जाला आनी फाल्यां आनी चड जाता. काणकोणाकूय ओखी वादळ बादला. उदकाची पातळी वाडून वारें मारिल्ल्यान फांतोडेर पेंवंक गेल्ले एक चली बुडपाक लागले. ताका वाचोंक गेल्लो मदीं खडपार अडकलो. दोगांकूय निमाणे थंयच्या लोकांनी साल्वार केली. हो हे सायडीन 2 जाण चोडो आहाय न्हू तांकां काडटालो. सुरजान तांकां सांगलें आमच्या भुरग्यांक धाडले हेचो एकाने बोड कितल्यांक खबर ही 4:30 म्हणजे चोड खंय बोड माताय ती चोवपा एकानी पॉली धाडलो सुरजान. आमी हांवें सुरज दोगांय रुमान न्हिदलो आसले. एमी फोन केलो तेमी चोड बुडटाय म्हूण. सो त्या सायडीन एक दादलो आवाज करतालो फातरांक. तो हिंगच्यान ते चेडवान साल्वार करूंक गेलो. तो भावाचेर त्या सायडीन गेलो थिंगा आनी तो फातरां एक मान रावलो. सुरज पयलीं धांवलो. सुरजा फाटल्यान हांव मागीर आमगे भुरगे येयले. मागीर बादल येयलो आनी एक भुरगो आहलो सॅनिटो. सो सॅनिटोनान आनी दोगांयनी दोरी भायर मान सुरजानान आमी तेका दोरी वोवन चंदनान बी दोरी वोवन ते नेवी मनशां आमी थिंग वयर काडलो पयलो. आनीक हांवें कॉन्टेक्ट केलो पुलीस स्टेशनार कित्याक फाल्यां आमचेर कितें बोगलां टिपा नाका म्हणून. सो पुलीस स्टेशनार कॉन्टेक्ट करतकीर तें फायर ब्रिगेड धाडली. मागीर हांवें हिंका फोन मारलो कोणाक कृष्णा वेळीप म्हणटा आमचो हितून आहा आमगे गांवचो भाव तो लायफ गार्डान. सो तेणें मागीर आमगे मूच कॉन्टेक्ट करून मागीर प्रदीप येयलो त्या सायडीन. ती फातरार सेफ करून दवरलो. ती आमगे मानायन हे गेल्या सुधाकर पागे मानायन ती चोडवां पळय सेफ करून दवरली ते नेवी मनशान दोगांयनी लागून.
ते चेडवाक मागीर लास्टा फातरा वयली हेणे हाडले कोणे लायफ गार्डान आमी फॉरेनर आसले 5 जाण त्या फॉरेनरान तांकां चड हेल्प करून फ्लोट घेवन मोटर दोरी दवरून सगळ्यांना आमी तांकां भायर काडटा. बुडली पयली कोण फॉरेनर 2 जाण पयलीं चली बुडल्यो ते कोण इंडियन ह्या सायडीक पास जाल्ले दिसता नेवीचे तांच्यान तांकां पळयलो पूण तेंच्यान तांकां उडी मारून एकट्याक वाचयलो एकटो चेडो वाचून तो उडोवन भायर पावलो फातरान. सेकंड टायम हो आतां सुधाकरा कोण आसलो पळय लेबर ताणें मानायान ताणें ताका सेकंड चेडवा वाचून फातराचेर व्हरून दवरलो. ओके ओवरऑल दोरी बांदून दवरल्या जाल्यार वयता जाळ गेले कितले सुमार अंदाजे पयशे जाळ गेले 10,000 आनी कितें मोटर फिडे आयलो मोटर मागीर काम येयला मोटारी 7-8 हजारां काम टाकून गेले पयलीं कवर केलो. ही लेवल केन्नाच्यान वाडलेलें उदकाचें कालच्यान काल रातीच्यान काल सकाळी. ओखी वादळाक लागून 4 डिसेंबरा फुडें डहाणू ते मुरगांव पोर्ट आनी मुंबय पोर्टा लागसारचें हवामान सारकें आसचें ना. त्या खातीर सगळे तरेची जतनाय घेवची, बोटी उदकांत सोडच्यो न्ही म्हूण मुंबय पोर्ट ट्रस्टान शिटकावणी दिल्या. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान सावियो डायस आनी काणकोणच्यान बबेश बोरकार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.